रस्त्यांच्या कामांची सीबीआय चौकशीची गोवा फॉरवर्डाची मागणी. रस्त्यांच्या स्थितीक जबाबदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय करची म्हणटा काँग्रेस. एसी 24 डिग्रीचेर दवरून लायटीची बचत करात. एसीचे तापमान 24 डिग्री दवरप भलायके खातीर बरें. केंद्र सरकारान हातात घेतली जागृताय मोहीम. कुंकळे काणकोण महामार्गाचेर जालो भिरांकूळ अपघात. 15 जाणांक जाली दुखापत. 4 जाणांची स्थिती हुस्को करपासारकी. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांतल्या रस्त्यांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. कांय जाणांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान रस्त्यांच्या अवतिकायेचेर उजवाड घाला. तशेंच प्रसार माध्यमांनी हो विशय उखलून धरला. गोवा 365 खाशेल्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान हो विशय लोकां मदीं पावयलो. ह्या कार्यावळीची दखल घेत विरोधकांनी रस्त्यांच्या कामाच्या खर्चाचे चौकशीची मागणी केल्या. गोवा 365 चे खाशेले कार्यावळीत कंत्राटदार मोहनदास लोलयेकारान सरकाराचेर आरोप केलो. रस्त्यांच्या कामा खातीर मंत्री आनी आमदार कमिशन घेतात आनी ताकाच लागून रस्ते फोंडकुलांनी भरल्यात अशेंय ताणें म्हणिल्लें. मोहनदास लोलयेकर आनी ते तेन्ना तेच म्हणटा की लोकांनी डोनेशनां येवपाक बंद करपाक जाय जाल्यार तुमकां क्वॉलिटी बरी मेळटली म्हणून. म्हाका एक समजना डोनेशन खंय पडलें, रस्तो खंय पडलो, कमिशन खंय पडलें आनी रस्त्याचे फोंडकुलां खंय पडलीं. म्हळ्यार इनडायरेक्टली त्या डिबेटीन तेमी मानून घेतले की खंय तरी आमी हे कमिशन घेवन खंय तरी करप्शन करतात. आतां हे कितले खरें कितले फोट हेजे इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता खात्री आसा हें जातलें म्हणून. ऑलरेडी तांकां डिपार्टमेंटाक 20% काम केल्लें आसा तेंच्या सेक्रेटरीन सांगून की आमी डोनेशन दितात म्हणून. ऑलरेडी त्याच प्रेस कॉन्फरन्सान हेतून डिबेटीन सांगलां. सो हेजी इन्क्वायरी बसपाकूच जाय. कित्याक प्रूफ म्हणटा तो आतां रणमाळे, सगळे रणमाळ्याचेरच आसा. हे ब्लॅक एंड व्हायटान ना, व्हिडिओचे सगळे. आनी अलॉंग वीथ दॅट फाल्यां नाही म्हणत म्हणून एक मोबायलाचेर वॉट्सॅप आयली ती स्क्रीनशॉटूय काडून धाडला. कितें म्हणून मिनिस्टर्स एंड MLAs टेक कमिशन, दॅट्स वाय रोड्स वीथ पॉटहोल्स. कॉन्ट्रॅक्टर जी डिबेट जाल्ली रणमाले तेतून कॉन्ट्रॅक्टर लोलयेकरान क्लेम केल्ले की थंय कॉन्ट्रॅक्टराक सरकाराचे जे हांकां कमिशन दिवपा पडटा म्हणून. पयली गोश्ट म्हणटा ती तेन्ना क्लेम करतनाच म्हणटा की बिलो 20% मारता हो ट्रेंड जाल्लो आसा. थंयच 20% क्वॉलिटी देंवता. म्हणल्यार 100 रुपयाची वस्त 80 रुपयान मेळपाक लागता. क्वॉलिटी डिस्टर्ब जाता. तेज्या मागीर तो सांगता की आमकां 5% बुकिंगाक दिवपा पडटा एजंटाक किंवा मिनिस्टराच्या खंयच्या तरी एजंटाक. मागीर परत तो सांगता 2 ते 5% आमदाराक किंवा लोकल लिडराक दिवपा पडटा. थंय परत 5-10% क्वॉलिटी डिस्टर्ब जाता. सो टोटल 20 आनी 10 30% क्वॉलिटी पयलींच सकयल देंवता 100ची. मागीर म्हणटा की फुक्याचो काय कोण काम करपाना, आपले कितें तरी प्रॉफीट किंवा कमिशन दवरतलोच. थंय चालू जाता म्हणटा ते एक 10 ते 15% तो आपल्याक दवरता. खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर दवरतलो 10% तरी दवरतलो, फुक्याचें काय कोण काम करपाना. सो ती क्वॉलिटी देंवन देंवन खंय पावता म्हणटा ती 50 ते 55%चेर पावता. जेन्ना एक गोश्ट एक्चुअल गोश्ट 100 रुपयाची 50 किंवा 55 रुपयान दिवपाक लागता, तेजी क्वॉलिटी कितें आसतली ती पयलींच कळटा. तेजे एसेंब्लीन जेन्ना सांगिल्लें चवथ म्हणल्यार सगळे पॉटहोल्स काडटले म्हणून उजून पर्यंत खंय थोडे काडला ते मातयेन पयला पूण पॉटहोल्स उजून पॅक जावना. अशें जालां की फोकाणां करपाचो एक तियात्राचो हॉल आसता पळय किंवा अंडरस्टँड करपाक एक एंटरटेनमेंट आसता, तसो आमची गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्ली जाल्ली आसा. मनीस मेल्यार कोता येता पूण आमी कमिशन घेवपाक आनी डोनेशन दिवपाक हें चालूच दवरतले. हेजेर कडकची कडक इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हो मॅटर फॉलो अप करतले आमी. रस्त्यांचे हे स्थितीक जबाबदार आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करची ह्या खातीर काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरयलां. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन कंप्लेन दिल्यात की गोंयच्या जी रस्त्यांची परिस्थिती जावन लोकांचे जे हाल जाल्यात आनी हितून जें करप्शन आसा तें एक ओपन सिक्रेट, म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा, सगळेच प्रत्येक जाण उलयतात. आनी जवळ जवळ हेजेर 6,000 कोटी
5 वर्सांक 6,000 कोटी रस्त्यांचेर खर्च करता. तांकां सगळ्यांक दर आनी तेंचेर ख्यास्त जावपाक जाय. कारण ज्या तरेन सगळ्यांक कळटा की रस्त्याचें काम जें चालू आसा ते 50% काम चालू आसा. म्हणजे जो एस्टिमेट आसा तेजे 50%चेच काम करता. कारण पयलीं म्हणजे तो 20% बिलो सर्क्युलर आसा, तो 20% बिलो घालता. तेजे नंतर ताका सगळें कमिशन दी, हें कर, ते पयशे रिकवर करपाक सुद्दां कमिशन दिवपाक पडटा. म्हणजे 50%चेर तो काम मटेरियल आनी क्वॉलिटी कशी दितलो हो व्हडलो प्रश्न आसा. इन्क्वायरी जावची, कल्पीट जावचे, पूण तेजे पयलीं सरकारान जे एक सर्क्युलर आसा म्हणजे बिलो 20% कसलाय जो हें आसा ते टेंडर करता आसतना बिलो 20% करता. बिलो 20% दोग-तीग जाण करता एक बरोबर. ऑनलायन तुमी गेले म्हणटा ट्रान्सपरन्सी म्हणटा. पूण जेन्ना ते सगळे बिलो 20% एक लेवलाचेर येता तेन्ना पावर हे PWD इंजिनियरांक आनी मंत्र्यांक वयता. तो पावर तेंचे कडल्यान काडपाक जाय पयलो जाल्यार तेंचे कडेन कोण वचपाना. हें जें ऑनलायन आसा तें ऑनलायन उरतलें आनीक जो पळय लोवस्ट बिडर आसा ताका मेळटलें. म्हणजे कोणाचे पांय धरपा नाका, कोणाक हें करपा नाका. आनी क्वॉलिटी जर तो मेंटेन करना जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ख्यास्त करपाची. गोंय राज्य जवळ जवळ 2,400 कोटी खर्च करता आनीक नॅशनल हायवेचेर सेंट्रल गव्हर्मेंट जवळ जवळ 3,500 खर्च करता. हे जर सोडून जे मदीं ब्रिक्स जाल्ले त्या खातीर थोडे रोड्स केल्ले GSIDCन. मिरामारचो जो पळय सामको इनफेमस रोड जो आसा तोय GSIDC ते इन्क्लूड केल्ले ना. म्हणजे 5 वर्सांक 6,000 कोटी दर ह्या रस्त्यांचेर वयतात आनी ते दर ह्या करप्शनाक इनवॉल्व जातात आनी लोकांक दर ह्या पाड रोड मेळटात जितूंतल्या लोकांचे आरोग्याचेर हाल जातात. लोक मरतात, लोकांक एक्सिडेंट जातात आनी ह्या सरकाराक कसलीच बेपरवा ना. मुख्यमंत्री परत परत सांगता की आपूण करप्शनाचे विरुद्ध करप्शन फ्री गव्हर्नन्स दिवपाक सोदता. पूण आयज आमी लेटर दिलां, मुख्यमंत्र्याक मागलां की हेजेर इन्वेस्टिगेशन कर. गेले 5 वर्सांत जो रस्त्यांचेर खर्च जाला. कारण एक रस्तो जेन्ना बांदतात तेन्ना तेजें जो हें आसा लायफ तें कमीत कमी 3 वर्सांचें आसपाक जाय. वेगळे वेगळे तरेचे रोड आसा पूण 3 वर्सां तरी आसपाक जाय. आज गोंयांत कितें चल्लां, एक रोड वर्साक 2 पावटी करतात, 2 वर्सांक 3 पावटी करता. म्हणजे हें डेव्हलपमेंट म्हणून दाखोवप आनी तितूंत तें करप्शन करप आनी 6,000 कोटी हे टॅक्स पेयराचे आमचे सगळ्यांचे वयता आनी मेळटा कितें, खड्डे मेळटात. रस्त्यांच्या कामाची CBI चौकशी जावची अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन मागलां. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान मे 2020 मेरेन रस्ते सारके करून दिवपाचें आश्वासन दिलां. ताका लागून गोंयकारांक दिवाळी, क्रिसमस आनी नवें वर्सूय फोंडकुलांतल्यान घालोवचें पडटलें अशेंय ताचें म्हणणें. डांबर नाशिल्ल्यान रस्त्यांचें काम आडून उरिल्ल्याचें भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकर म्हणटा. 35% उरल्या, काम उरलां, पेंडींग उरलां. कित्याक दामोर तेणी रिजन एकच दिलां, आमकां दामोर शॉर्ट जालो. दामोर आमी मुंबय साकून हाडटाले आनी मंगळूरच्यान हाडटाले गोंयांत. आनी कारवारच्यान जो कोण डामोर सप्लाय करपी आसलो तेजो मातसो रिजेक्ट जालो. तो बरो क्वॉलिटीचो ना म्हणटाले म्हणून ताका आमी रिजेक्ट केलें, लिस्टाक घातलें. आनी हे दोनी कडल्यान डामोर हाडटाले. लास्ट मुमेंटाक मेक आमकां अशी मे म्हयन्याच्या 2019 मे म्हयन्याक अशी मॅसेज आयली डामोर दोनी कडेन रिफायनीक शॉर्ट आसा, ना डामोर एवेलेबल ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार, सावर्डेच्यान प्रहर सावर्डेकार आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार. कुंकळे काणकोण महामार्गाचेर घड्यावळ बाळ्ळे वाठारांत शेनवारा म्हालाचो ट्रक आनी प्रवाशी बशी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 15 जाणांक दुखापत जाली. तातूंतल्या 4 जाणांची स्थिती हुस्को करपा सारखी आसा. प्रवाशी बस कुंकळच्यान काणकोणा वताली जाल्यार म्हालाचो ट्रक काणकोणच्यान कुंकळे येतालो. अपघातांत सांपडिल्ल्या 5 जाणांक उपचारा खातीर बाळ्ळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत जाल्यार 10 जाणांक मडगांवच्या हॉस्पिसी हॉस्पिटलांत व्हेल्यात. तातूंतल्या 4 जाणांची स्थिती हुस्को करपा सारकी आशिल्ल्यान तांकां बांबोळेच्या गोंय वैजकीय म्हाविद्यालयांत व्हेल्यात. असोळणा, बाळ्ळी, नावेली आनी केपेंच्यान 4 रुग्णवाहिका अपघात थळार आपयल्ल्यो. सकाळी कॉल येयलो आमकां मागीर इमिडिएट आमी गेले PSC बाळ्ळी गेले. थंयच्यान पेशंट तेणी हाडलेलो ऑलरेडी. तेणी घालून पेशंट हाडटकीर तो ड्रायव्हर आसा तो सामको मातशें कंडिशन बरें नासलेलें तेंगे, तकली मातशी मार लागली आनी ताका आमी इमिडिएट हांगा हाडलो हॉस्पिशो. आतां पेशंट भितर आसा आमचे. टोटल ऑलरेडी शिफ्ट केला. 10 जाणां ऑलरेडी आमी शिफ्ट केले. 4 एम्बुलन्स मागलेल्यो असोळणा, बाळ्ळी, नावेली आनी केपें आणि हॉस्पिटल आमी आतां पेशंट घेवन येयले आतां. त्यांची कंडिशन बरी. कंडिशन ड्रायव्हर मातसो ते मातशें आसा. ड्रायव्हर मातसो 3 जाण पेशंट मातशी सिरियस आसा.
मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एसीचे तापमान 1 डिग्रीन देंवयल्यार लायटीच्या वापरात 6% वाड जाता. तशेंच एसीचे तापमान सदांच 24 डिग्रीचेर दवरचें. एसीच्या तापमानाचोय मनशाचे भलायकेचेर बरो वायट परिणाम जाता. एसीचे तापमान 24 डिग्री दवरप भलायके खातीर बरें. लायटीचो वापर उणो करून विजेची बचत करात हो संदेश दिवपा खातीर ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी लोकां मदीं जागृताय घडोवन हाडटा. विजेची बचत करपा खातीर एसीचे तापमान 24चेर दवरप सदांच बरें. एसी 24 डिग्रीचेर दवरप भलायके खातीर बरें आनी अशें केल्ल्यान लायटीची बचतय जाता. आणि बाहेरचं सभोवतालचं वातावरण किती असतं 34 ते 40 या दरम्यान जर वातावरणाचं टेम्परेचर असेल तर माणसाचं कसं टेम्परेचर मेंटेन राहतं. अच्छा पण आपण काय करतो एसीचं तापमान किती ठेवतो 16 ते 20. बरोबर आहे. का कारण माणसाला थंडी पाहिजे ना बरोबर आहे. गरम होतं. आणि तुम्हाला एक सांगा मी एसीचं तापमान वाढून ही चादर ओढून झोपी जाते नाहीये. हे शहाणे लोक याच्यासारखे एसीचं तापमान कमी करतात 16 ते 20 ठेवतात आणि चादर उडून त्याला म्हणतात हुशारच्यांची हुशारी. हे असे मला एक लोक. सांगा, पण मी सांगतो वाचवायचे. जर तुम्ही एसीचं तापमान 24 वर जर स्टॉप केलं 24 वर थांबवलं तर तुम्हाला सर्दी होणार नाही तुम्हाला गरमी लागणार नाही आणि लाईट बिल पण बचत. बचत. आता ठरलं पहिलं घरी जातो हा. आणि बायकोला लेकराला एका खोपच्यात घेतो हा. आणि एवढा धुतो एसीचं टेम्परेचर 24 अंश ठेवतो बरोबर. हा. आणि त्याच्यानंतर हा. ते जे बटनला आहेत कमी जास्त करायचे एसीचे बटन आहेत ना हा. ते बटनाला गोळ्या घालून फोडूनच टाकतो. म्हणजे कमी जास्त करायचं नाही सेट एकदम सेट. त्याच्यामुळे होईल काय काय होईल वीज बचत राईट हा आणि टेम्परेचर पण बचत. राईट. मंडळींनो आम्ही तर वीज बचत करतोय हा. हे असं एसीचं हा. अजून बरेच गोष्टी आहेत. त्याच पद्धतीने अजून जर तुम्हाला काय माहिती लागली आमच्याकडे पॉम्पलेट आहे. हा. आम्ही बचत करतो तुम्ही पण बचत करा. कारण ऊर्जेची बचत म्हणजे आपल्या देशाचा विकास आहे. हा. ऊर्जेची बचत म्हणजे काय आपलं भविष्य आहे. आपलं भविष्य सुरक्षित तर आपण सुरक्षित. आला धन्यवाद. हे जो प्रोग्राम जो चालू असा तो प्रोग्राम ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची एजन्सी असा ती संपूर्ण भारतभर एनर्जी एफिशियन्सीचे प्रोग्राम करता. आमच्या गोंयांत ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सीची एक एजन्सी म्हणजे एक डिपार्टमेंट आसा ताका आमी स्टेट डेजिग्नेटेड एजन्सी म्हणटा. ती पणजी आसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा अंडर. हो मुवमेंट एनर्जी सेविंगाचो संपूर्ण भारतभर ब्युरोन चालू केला. तातूंतल्यान हांगा गोंया खातीर तांणी आमकां एक व्हेकल धाडल्या आणि ह्या व्हेकलाचेर सगळे जे एनर्जी सेविंग करपाचे जे कितें एक मुद्दे आसात ते थंय ताजेर मेन्शन केल्ले आसात. ही गाडी गोंयांत 1 म्हयनो चलतली. लोकांक सांगतली आणि 24 डिग्री सेंटीग्रेडाचेर एसी चलोवची. जर आमची 18 डिग्री नॉर्मली आमी एसी घेतात आणि एसी 18चेर किंवा 17चेर लायतात ती जर आमी 24चेर हाडली जाल्यार आमची 36% वीज बचत जाता. म्हणजे 1 जर डिग्री जर आमी वाडयलो जायत जाल्यार 6% लायट बचत जाता. वीज बचत जाल्ल्याचे फायदे एक म्हणजे लागींचे जे राज्य आसा त्याचो डिमांड कमी जाता. हो एक्चुअली एका म्हणटात डिमांड सायड मॅनेजमेंट. हो डिमांड सायड मॅनेजमेंट कॉन्सेप्ट आणि हो कॉन्सेप्ट आमी एसीक सुरू केला. एसी हॉटेलां आसात हॉटेल इंडस्ट्री आसा बाकीची आमची घरांनी रेजिडेन्शियल आसा आणि बाकीचे एस्टाब्लिशमेंटांनी आसा गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आसा. जर ही टेम्परेचर जर तेणी कमी दवरलो जाल्यार ताका लायटीची एनर्जी सेव जातली आणि संपूर्ण भारतांत आणि जगांत जे आमचे पळय कार्बन एमिशन नॉर्म्स आसा त्याचेर आमकां CO2 कमी जातलो. बाकीचे लायटीचे बिल आमचे सेव जातले. 24 डिग्रीज कित्याक म्हणटा म्हणजे 24 डिग्री लायटीची बचत जाता. दुसरे आमच्या आरोग्याकय ताजो फायदो आसा. हो प्रूव केला आणि गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आणि तांणी सांगला की 36 ते 34-36 जी टेम्परेचर भायर आसता तो जर तुमी 24 डिग्री पर्यंत केलो जाल्यार आरोग्याक कांयच मारक ना. पूण 16-17चेर दवर जाल्यार डेफिनेटली ती कूल जावप आणि तातूंतल्यान भायर सरप आणि परत भितर सरप हाजेर आरोग्याक मार बसता. विजेची बचत करपा खातीर लोकांनी हो उपाय करून पळोवचो आणि मागे निर्णय घेवचो अशें आवाहन वीज मंत्री निलेश काब्रालान केला. पावर खातें जें आसा तेणी गोंयचे गव्हर्मेंटाक कशें लोकां मदें एक गाडी धाडल्या आनी गोंयांत ती 1 ते 1.5 म्हयने उरतली टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. आनी इलेक्ट्रिसिटी कशी सेव करप तेजेर पॅम्पलेटां दिवन जातली आनी हाव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इन बल्ब्स हेजेर जाता. हांव पावर डिपार्टमेंट सेंटराचे ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सीज BEE हेंचे मार्फत एड्युकेशन 1-1.5 म्हयने हांगा गोंयभर चलतलें. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी लोकां कडेन मागता की हेजेर लक्ष घालून जे पॅम्पलेटी वाचता 1 म्हयनो पूण ट्राय करा.
आनी तुमच्या बिलार नजर कितले फरक पडटा ते पळोवचें. सावर्डेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावर्डेकार. आसगांवां यशवंत सॉ मिलाक शेनवारा सकाळी अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यात लाकडांचो लासून गोबोर जालो. सुमार 10 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास मिलाचो धनी रमेश साळगांवकारान उक्तायला. मिलाक उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळटकीर अग्निशमन दलान घडणूक थळार धांव मारून उज्यार नियंत्रण मेळयलें. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो आसूं येता असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान उक्तायला. आमकां 7:31 कंट्रोल रूम पेंजीम कंट्रोल रूमसान म्हापसा कंट्रोल रूमान कॉल येयलो सेईंग दॅट यशवंत सॉ मिल एट आसगांव उजो पेटलो. इमिजिएटली टर्न आउट केलं. फर्स्ट टर्न आउट लेड बाय शिवाजी सब ऑफिसर एंड हिज फायर पर्सनल. हिंगा पावन स्पॉटर ताका गमलें कितें उजो दॅट फायर इज क्वायट बिग. So immediately we called for a second turnout. When the second turnout came, the fire was brought under control after 1.5 hours of firefighting operations. This sawmill belongs to Mr. Ramesh Parab. Different types of wood were there. Mango wood was there, thick wood was there, jackfruit tree and thick wood were there. We have asked him for the lost. He said that he will prepare the details and give it to us. The cause of fire, he is saying that there is a high tension wire passing. He is saying that due to possibility it must have snapped and it has fallen on the shade, which has caught fire. Now near the main electrical panel board, which you can see, the wire has been burnt from there. So that could be the cause of the short circuit. But आमकां फॅमिली मेंबरांक आमच्या 7 कळ्ळें, म्हाका 7:15 कळ्ळें. त्या उपरांत आमी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. ते म्हाका दिसता 15-20 मिनटांनी पावले. 7:30 पासून ते पावले आनी तेंच्यांनी आमचे एक हॉरिझॉन्टल मशिनरी वाचयली. वर्टिकल मशिनरी मोटर जवळ ते एक 2 लाख 2.5 लाख रुपया सुमार गेले आनी आमचे लाकूड 10-10.5 लाख रुपयाचे जवळ. आसगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. परदेशी विद्यार्थ्यां खातीर गोंय विद्यापीठांत शेनवारा खाशेल्या परिशदेचें आयोजन केल्लें. परदेशांतल्या विद्यार्थ्यांक भारतांतलीं आव्हानां आनी संद ह्या विशयाचेर ही परिशद आशिल्ली. परदेशी विद्यार्थी संचालनालय, गोंय विद्यापीठाचो राज्यशास्त्र विभाग आनी विद्यार्थी कल्याण संचालनालयान हे परिशदेचें आयोजन केल्लें. International Students Conference on Challenges and Opportunities of a Foreign Student in India is actually a unique initiative which Goa University has taken to understand what issues a foreign student who is studying in India generally faces. Because the government of India also wants to enhance the study in India programs. The MHRD is very keen on that. I'm also happy that through this forum, you all international students will express and share your experiences of Goa, about India, and all these experiences will be forwarded to the government of Goa and the government of India, Union of India, and the government will take necessary action on your suggestions. And there is no interaction between the scheme which is provided for me and the center which they provided me the scholarship, the ICCR. They don't have any interaction with me personally. So when I arrive here to the airport of Goa, so what should I do? There is no welcoming me. There is no one here to receive me. I don't know. Even the most important problem is that I don't have a network. I don't have connection. I don't have Wi-Fi. I don't have internet. And even I don't know the routes as well. So this is a very big problem for international students. Even the ICCR and the NBC, they don't have interaction with each other. So that much students are coming by this date. Other scholarships, they have a very good receiving and receptions at the time of the arrival. They reach and arrive the students very well. And the solution is very simple. That if you are you know that how much students we are getting by this date.
So you can make a very good committee, even if you make the committee in the universities as well. The ICCR makes some committees in the university, and the university students go there and they receive the students. It will be very easily. The second problem for the international student is, especially in Goa, that getting of the numbers and SIM cards. For international students, that if you are for the first time, I told you that when you arrive to the Goa or any other state of the India, so you don't have any connection and you don't have any SIM cards. So when you come here you will spend weeks and weeks and you are not able to get any SIM card very easily. भाजपान शेनवारा सावड्ड्या आणि कासरवाण्या सेवा सप्तकाचें आयोजन केल्लें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो मंगळारा 69वो वाडदीस जालो. ह्या वाडदिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. त्याच कार्यावळींचो भाग म्हूण ह्या सेवा सप्तकाचें आयोजन केल्लें. स्वच्छता तो प्रोग्राम जो देशभर चालू आसा आणि त्याचे स्लोगन आम्ही पुढे घेऊन वता तेन्ना विचार एकूच आसता की आमचे फुडले पिढी खातीर आज हांव एनवायरमेंटल मिनिस्टर जाल्लो आसा आणि फुडले पिढी खातीर आमी आमचे गोंय सांबाळपाक जाय. आमी निश्चय घेतलो की गोंय साफ करपाक आणि आमचे हांगाचे थोडेशे कावन्सिलर डॉक्टर कावन्सिलर हांव बाकीचे एरियातले आमी खंय तरी भायल्या देशांनी ताणें आमकां धाडले की थंय पोवन आमकां एक टेक्नॉलॉजी आयडेंटिफाय करपाक आणि त्याच्या नंतर म्हाका मनान जेन्ना बसले की करपाक जाय कचरो तो हांव दवरून चालू केल्लेच पूण खंय तरी सायंटिफीक मॅनरान कचरो डिस्पोज करपाक जाय. 2 प्लांट फायनल केल्ले तेन्ना एक काकोडा आनी कलंगूट पूण भाई म्हणपाक लागलो की कलंगूट पयलीं घालया एक्चुअली म्हजो जागो म्हजो सगळो फायनल जाल्लो आनी आमी चालू केन्ना करपाचो आशिल्ले. हो एक असो गुण आसा जो आमी सगळ्यांनी जर धारण केलो जाल्यार सगळी सुदारणा आपोआप घडून येवं शकता. निष्काम सेवा भाव प्रधानमंत्र्याच्या भाशणांनी प्रधानमंत्र्याच्या कार्यांनी प्रधानमंत्री जे कार्यक्रम राबयता त्या सगळ्या कार्यक्रमांनी गरिबां बद्दल सेवाभाव दिसून दिसता. हो सेवाभाव आमी आमचे काम करता इवन हेल्थ ऑफिसर म्हणून जे हांव काम करता त्या कामान समजा सेवाभाव आयलो. तुम्ही जे काम करतात त्या सगळ्या कामांनी जर सेवाभाव हाडून तें काम केलें जाल्यार भरपूर सुदारणा जावंक शकता. आमचो देश सुदरूंक शकता. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.